लायसन्स कॅन्सलेशनची RBIची ऑर्डर ही धक्कादायक आसा. कोरोनाक लागून सगळे लॉकडावन आसा आणि आमची चर्चा जी गोवा सरकार कडेन चलताली त्या भायर RBI कडेन चलताली ही लॉकडावन म्हणे बंद जाल्ली. अशा परिस्थितीत अशें दिसतालें की आनीक काही महिनाभर तरी हे एक्सटेंशन दितले म्हणून. जरी बँकेचें लायसन रद्द जालें तरी गोवा आमच्या बँके कडेन जे गोंयच्या लोकांचे जे डिपॉझिट आसा ते सिक्युअर आसा आणि त्यांनी खंयच्याच प्रकारे भयभीत जावं नये, पॅनीक जावं नये. पैशान पयसो प्रत्येकाचो मेळपाची वेवस्था बँके कडेन आसा. बँकेच्या हातान स्वताचो पयसो आसा जो गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्या सिक्युरिटीज मध्ये इन्वेस्ट जाल्लो आसा. बँकेची प्रॉपर्टी आसा, बँकेक काही एणेय आसा. त्या शिवाय बँकेचे 5 लाखापर्यंतचे सगळे डिपॉझिट्स इन्शुअर्ड जाल्ले आसा. ह्या सगळ्या परिस्थितीचो आढावा जर घेतलो तर सगळ्यांचे पैसे प्रत्येकाक मेळटले. आम्ही विनंती करतात रिझर्व्ह बँकेक आणि गव्हर्मेंट ऑफ गोवा की तुम्ही तातडीन, आता हो स्टेप तुम्ही घेतलाच नाही, तातडीन फुडलो स्टेप घेयात आणि एखादी मंडळ किंवा एखादी समिती किंवा कमिटी अपॉइंट करून बँकेच्या ह्या आजच्या परिस्थितीचो आढावा घेवचो ताबडतोब आणि लोकांचे पैसे देऊन उडोवचे. 1 लाखापर्यंतचेच आमच्याकडे जवळजवळ 95% लोक आमच्याकडे आज डिपॉझिट असतात. तर 1 लाखापर्यंत त्यांचे जर पैसे दिले तर जवळजवळ 96-95% लोक सॅटिस्फाय जातले आणि उर्वरिताचे जे पैसे जे आसा ते गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे सिक्युरिटीजच्या मार्फत आणि बँकेचे ॲसेट मार्फत आणि इन्शुरन्सच्या मार्फत सगळे फारीक करून विकत जावं येता. ही आमची तातडीची लोकांक सरकाराक आमची विनंती आसा. जे घडले ते अनफॉर्च्युनेट आसा. आम्ही अनेक प्रकारचो प्रयत्न आतापर्यंत केले, आमच्या प्रयत्नांक यश ना. आम्ही अपेक्षा आमकां जाल्ली की सरकार अशा वेळार फुडें सरतली म्हणून. कित्याक येस बँकेचें उदाहरण आमच्या समोर हल्लीचें आसा. हजारो कोटी रुपया ते येस बँके तर्फे परिस्थिती जाली ती लोकां समोर आसा. आणि जी पंजाब अँड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव्ह बँक ही खूब व्हडली बँक, ज्या बँकेन म्हापसा अर्बन मर्ज जावची ह्या संबंदान विचार केल्लो आणि खुद्द गोवा सरकारान मुख्यमंत्र्यान बैठक घेवन तेजे आढावा घेवन हे प्रपोजल आमच्या समोर दवरलेले. त्या बँकेक सुद्धा भारत सरकारतर्फे मोठ्या प्रमाणाचेर कोऑपरेटिव्ह बँकेक मदत मेळ्ळ्या. ती जशी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक तशीच म्हापसा अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँक. आणि आमचे रिक्वायरमेंट हार्डली 25-50 कोटीचे रिक्वायरमेंट आसले आणि अगेन्स्ट दॅट आमचे कडेन प्रॉपर्टी आमची आसा. सगळें हें सांबाळूं येतालें आणि ही बँक ताब्यान सुद्धा घेवन सरकारातर्फे ताब्यान घेवन ही बँक चलोवं येताली. हो रिक्वेस्ट आमी अनेक वेळा केलो. अनफॉर्च्युनेटली जालें अशें की राजकारण भितर बरेचशें घुसलें. ज्या वेळार 2000 सालान आमी ही बँक काडून मुख्यमंत्री त्यावेळेचे मनोहर पर्रीकर ताब्यान दिल्ली. ताणें ही 5 वर्सां चलयल्ली. त्या उपरांत परतें इलेक्शन जालें आणि 10 वर्सां आमी चलयली. ह्या 10 वर्सां 9 वर्सां बँक प्रॉफिटान गेली. एकाच वर्सा 30 लाखाचो 2014 सालान कमी फरक पडलो. आणि रिझर्व्ह बँकेन आमचें कौतुक केल्लें इतको प्रॉफिट केल्या बद्दल. कौतुक करून आमकां 1 कोटी पर्यंत लोन दिवपाची परवानगी दिल्ली. आमी म्हण कोणाक दिवं ना ही गोश्ट लायता. परंतु हे अशें जालें आसतना अशा प्रकारचे हुकूम कित्याक येवचे हो आमकां प्रश्न पडटा. आणि आता एकच वायट दिसता की ही संस्था आमी रक्ताचें पाणी करून उबी केल्ली. हजारो लोकांक, अक्षरशः हजारो लोकांक फायनान्स ह्या बँकेन केले. अनेकाचे संसार उबे केले. अगदी मासळी विकणारे लोक, फिश वेंडर्स, भाजीपाला वेंडर्स, फ्रूट वेंडर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, मोटरसायकलवाले, टॅक्सीवाले, बसवाले, लहान मोठे हॉटेल्सवाले, शेकवाले, गाडेवाले, अशा अत्यंत बारीक लोकांक ह्या बँकेन आतापर्यंत फायनान्स केले. त्यांचे इंट्रस्ट सांबाळपाक जायचे. आता सगळेच आमी पळयतात ह्या कोरोनाच्या बंदीमुळे सगळ्याच तरेचे नुकसाण जाल्लें आसा. तरी भितर वाट मेळटली हांव अशी अपेक्षा करता.